उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दाबाजीक परब संभ्रमता. क्रिस्तान आपणाक मोडून ताजे कूड आनी रगत आमचें पोशण जावन आमकां वांटून दिला. आनी ह्या पवित्र येवकरिस्तांत तो खरोच हजर आसा. आनी होच मिस्तेर आयच्या दिसा आमी नियाळटा. आनी ही परब आमकां सेवे मनोभावाचे जावन जशें क्रिस्तान आपणाक मोडून आमच्या सोडवणे पासत आपणाक खाली केलो, तेच परी आमी ह्या संवसाराच्या सोडवणे पासत, आमच्या भाव भयणीच्या सोडवणे पासत त्याग मनोभावाचे जावन, सेवे मनोभावाचे जावन जियोंक आमकां आपोवण दिता. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना एकवटाच्या मनोभावान, त्यागाच्या मनोभावान भरलेले आमी जावच्याक सुम्याचो आदार आमी मागया. सयतेपटी आमच्या जिवितांत हो सेवेचो मनोभाव पळोवंक एकवटाचो स्पिरितान जियोंक पाटी सरल्या खातीर पश्चाताप पावया. देवा लागचें बोगसाणें मागया, एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते पर्यंत भेटोवच्याक आमचें पातकां वळखून घेवया आनी सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो उसारून सांगता, मनाची तोंडानुसार वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत सुमिया काकूत Krista kakuka
आणि शांतीताच्या इच्छा सोसारी सर्वेस पुरा देवा सर्वींचा राया सर्ववेदाय देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका विश्वासा तुझ्या तोंडूय बाबापासून आम्ही तुका मागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय आमची ताकद तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा तुझ्या कष्टा मन्नाच्या उडासाक हो आजपासो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवितान आनी मोगान आमी अदीक बरो हे तुज्या नांवान आमी तुज्या लागीं मागता जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सालेमसोराय आनी परमोन्नत देवस्तो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकांसुरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव सर्गा संशयाचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानाक तुज्या अधीन दिल्यात आनी अब्राहम आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेक दितलो देवाचे उतर हे देवाचे ओल उपकार वर्गा परमाणे सस्नाक यास मुझा सोम्या सर्वेस्वरान सांगले बोस तू मुझा बुजव्या पाडाव कर तुझा वैरी तुझ्या पाया तळा हावे गालीस तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक यास
तूं मेल्किसेदेकाच्या भुरगा प्रमाणे सस्नाक यास तूं मेल्किसेदेकाच्या भुरगा प्रमाणे सस्नाक यास सा पावलून कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जिजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे बसूत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक घरा. त्याच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तांत किरकिल्लो नवो सोल्लो. जितले पोटी ती तुमी पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उगडासाक घरा. कित्याक जितले पोटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हे देवाचे ओल उपकार. सर्वांनी बरवया. आपले उंडो देवदूतांचो जाला कारपयणाऱ्यांचो करूस उंडो तो भुरग्यांचो उडयनाये तो सुन्यान मागा सावळ्यो ताच्यो साबार इजाक आसता मोर्या दोंगरार पास्क शेळी तासो रूपकार पावस मान्नासो वारान्यान खऱ्या उंड्या बऱ्या गवळ्या जेजू आमचेर दवर दया आमकां सलय बऱ्यो वस्तू भोगूंक पावय सुखी गावाक जीवयांच्या तूं सर्व जनार सरपदवयतार हांगा जालाय आमचो पोसनार तुजें जेवण सेवूंक सरगार कर आमकां सांपून एकदार सांता भक्तां सांगाता. उद्गार. हंस सर्गीता देवो नायलोलो जीवो उंडो म्हणटा सोमी हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू देवाच्या राजावेशांत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली.
12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसां, देखून लोकां जम्याक तूं धाडन सोड. भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी बाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 माशल्यो शिवाय हेर कांय आमच्या लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जोम्याक म्हणून कान मोलाक घेजे जातलें. दादलेस सोडून 5,000 जातीत म्हणीत. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50-50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 माशल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे बोंडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिलें. लोक संकट खावन जादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत. 3 तांणी बर्न काडले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथय मोगाळ भाव भयणीनो, येदोळूच प्रस्तावान वा आमचे मिसाचे प्रस्तावान वाचता आसतना हांवें येदोळूच कळयलें की आज पवित्र सभा दाबाचीक रितीन सोम्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त संभ्रमता म्हणून. भाग्यवंत हफ्त्यांत निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा सोम्यान उंडो मोडलो, वायन वांटून दिलो आनी घेया खाया ही म्हजी कूड, घेया पियेया हे म्हजें रगत म्हणून वांटून दिल्लें. ताचीच कूड आनी रगत आमचे पासत मोडून दिल्लें आमी नियाळ करता. तर परत एक फावटी आयच्या दिसा पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें हें फेस्त कित्या पासत संभ्रमता. हाका कारण कितें? भोव नाजूक रितीन सूक्ष्म रितीन आमी नियाळ केलो तर निमाण्या ब्रेस्तार दिसा जेजून एवकरिस्ताचो संस्कार घडलोलो, सेवेचो आनी ह्या जाकी मांड्यारपणाचो संस्कार घडलोलो आमी नियाळ करता. पूण आयच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचे फेस्त आमी संभ्रमता आसतना सोम्यान हो एवकरिस्त घडलो मात्र न्ही, त्या एवकरिस्तांत खरेंपणी तो हजार आसा. तो निरंतरी त्या एवकरिस्तांत, त्या उंड्यांत आनी त्या रक्तांत खरेंपणी तो हजार आसा. हो उंडो आनी हो दाखोवचो वायन फकत एक संकेत न्ही, बगार मिसाच्या बलिदानांत तो उंडो खरेंपणी जेजूचें मांस जावन बदलता आनी तो वायन खरेंपणी जेजूचें रगत जावन बदलता. आनी त्या उंड्या रुपार सोमी खरें जावन आमचे भितर तो सरता. आनी सांगात आस ह्या पवित्र संस्कारांत तो हजार आसा म्हणलें आमी नियाळता. आयच्या फेस्ताक 3 प्रमुख उद्देश आसात. पयल्या सुवातेर एवकारिस्तीक मेजा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी सर्व एकवटीत मनोभावान सोम्याच्या शाश्वत आनी निरंतर हजरपणा पासत आमी ताका दिनवास दिवच्याक, ताका अर्गां दिवच्याक हें फेस्त आज उलो दिता. दुसऱ्यान एवकरिस्तांत क्रिस्ताच्या हजरपणाचो मिस्तेर मानून घेवन तो मानान आनी भक्तीपणान तो स्विकार करच्याक आयचें हें फेस्त आमकां उलो दिता. आनी निमाणें एवकरिस्त फकत एक साक्रामेंत न्ही, बगार साक्रामेंत सांगता एक सॅक्रिफीस आनी असलें एक वर्तें देणें देवान आमकां फावो केला. देखून तें देणें उक्त्या मनान
आमच्या जिवितांत स्वीकार करच्याक आयचे हे फेस्त आमकां उलो दिता. हे 3 प्रमुख उद्देश आमच्या मोतींत दवरून ह्या एवकरिस्ताक आमचो मान बागोवंक आनी त्या मानान आनी भक्तीपणान तो एवकरिस्त स्वीकार करूंक आयचे हे फेस्त आमकां उलो दिता. आमी कातोलीक क्रिस्तांव, आमचें जिवीत एक एवकरिस्तीक जिवीत. सगळें आमचें जिवीत आमी घेवची सर संस्कारां त्या एवकरिस्ता बोवारी बांदून हाडल्यांत. एवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र जाता. वातिकन महासभेचें एक दस्तावेज लुमेन जेन्सियम म्हणजे जाणांगाचो उजवाड. हाजो 11वो अवस्वर अशें म्हणटा, एवकरिस्त क्रिस्ती जिविताचें केंद्र आनी एक उंचली स्थिती म्हणजे शिखर. आनी ह्या पासत एवकरिस्ताक आमच्या जिवितांत केंद्र जागो दिवंक जाय. कित्या पासत एवकरिस्त केंद्र जावन आसा, कित्या पासत एवकरिस्त आमच्या जिविताचें शिखर जावन आसा. हाका पवित्र सभा 4 कारणां आमच्या मुखार दवरता. पयलें जावन आसा हो एवकरिस्त जेन्ना आमी मिसाचें बलिदान भेटयता, एवकरिस्त आमी संभ्रमता, तेन्ना हो एवकरिस्त फकत एक इतिहासीक घडीत न्ही. जेजून 2000 वर्सां पयलें उंडो घेतलो, मोडलो, शिसांक दिलो, वायन वांटून शिसांक दिलो, फकत एक इतिहासीक घडीत जावन उरना. भागार हर एक पटी जेन्ना आमी मिसाचें बलिदान भेटयता, तेंच सोम्यान केल्लें बलिदान सोम्यान कशें आपणाकच मोडून दिलो आनी कशें वायन आमकां आपणाकच भेटोवन दिलो, तेच परी परत आनी परत आमच्या दोळ्या मुखार वास्तवीक रितीन ते परत घडता. देखून एवकरिस्त एक इतिहासीक घडीत न्ही, भागार एक आमच्याच अस्तित्वांत वास्तवीक रितीन घडचें एक घडीत. देखून इतिहास आनी आतांचो हो वेळ एक जाता एवकरिस्तांत. दुसऱ्यान एवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर त्रिएक देवाक आमी खरेपणी आनी वर्त्या रितीन मान दिवंक आनी ताका अर्गां दिवंक शकता. देखूनच एवकरिस्त जावन आसा एक उत्तीम आनी श्रेश्ठ बलिदान, उत्तीम आनी श्रेश्ठ दिनवासनेचें बलिदान. तिसऱ्यान एकवटीत रितीन आनी समुदायीक रितीन आमी हे बलिदान भेटयत आसतना कशें क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलां जावं आपल्या आयच्या सुवार्थांत आमी आयकुच्या प्रमाणे सर्व लोकांक एकवटीत मनोभावान लेखलें, तशेंच क्रिस्ताच्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांत जियोवच्याक, सांगात आस सेवेच्या मनोभावांत जियोवच्याक आमकां एवकरिस्त उलो दिता. आनी निमाणें जावन एवकरिस्त क्रिस्ताच्या निमाण्या जेवणाचो उडास मात्र न्ही, त्या उडास सांगता आमकां सोम्यान दिल्ल्या त्या एक आज्ञा आसा, ती आज्ञा बऱ्या रितीन पाळोवंक आमकां उलो दिता. क्रिस्तान ताच्या जिविता मुखांतर कश्टां, मरणां आनी जिवंतपणाचो उडास आमकां तो सण गेला. आनी हो उडास परत आनी परत मिसाच्या बलिदानांत आमी काडटा. क्रिस्ताचें जिवीत सुवार्ते मुखांतर आमी आयकता. ताणें भोगलेले ते कश्ट, सोंसलेले ते मरण आनी पुनर्जिवंतपण एवकरिस्ताच्या मेजार आमी संभ्रमता. हो एक हे म्हज्या उडासाक करा म्हणून सोम्यान आज्ञा दिल्ली आसा. देखून हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी हो उडास काडटा. तो उडास मात्र न्ही, त्या प्रमाणे जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. जशें
क्रिस्तान आपणाकच मोडलो, आपणाकच खाली केलो, आपणाकच सेवेच्या स्पिरितान समर्पण दिलो, तशेंच आमी एकामेकाच्या सेवेंत आमकांच मोडोंक आसा. आमच्या जिविताचें सॅक्रिफीस बलिदान आमी भेटोंक आसा. सोम्यान ताच्या कश्टा मरणा मुखांतर आमकां सोडवण फावो केलें, ताच्या जिवनपणा मुखांतर सर्गीचें राज आमकां फावो केलें. तेच परी आमच्याय कश्टा मरणा आनी आमच्याय सॅक्रिफिसा मुखांतर सगळ्या संवसाराच्या सोडवणे पासत आमी आमकांच बलिदान जावन भेटोंक आसा. आमची सेवा आमी दिवंक आसा, आमचेच बलिदान आमी भेटोंक आसा. ह्याच खातीर ह्या 4 कारणां पासत येवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र आनी आमच्या जिविताचें शिखर जावन आसा. ह्याच कारणां खातीर सगळें आमचें जिवीत येवकरिस्ता मुखांतर आरंभ जाता आनी येवकरिस्ता थंयच तें शेवटाक वा शिखराक पावता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज प्रत्येक रितीन आम्हा सुमेस्तांक सुम्याचें हजरपण त्या येवकरिस्तांत बघून येवकरिस्तीक मनशां जावच्याक आमकां आपणें आसा. येवकरिस्तीक मनशां म्हळ्यार कशें उंडो आमी मोडून वांटून घेता, तशें आमकांच आमी मोडून आमच्या पेल्या पासत, आमच्या भाव भयणी पासत आमकांच बलिदान जावन भेटोंक आसा. देखून मिसाचें बलिदानांत आमी पात्र घेता आसतना सोम्याक आमचे थंय उक्त्या मनोभावान स्विकार करूंक आमी प्रयत्न करया. ताका फावो ते परी स्विकार करूंक, पवित्र रितीन स्विकार करूंक आमी प्रयत्न करया. येवकरिस्त म्हणटा आसतना अनेक वर्त संकेत वा अनेक संगत आमच्या मुखार येता आनी ती संगत जावन आसा बदलावणाची वा अदल बदल जावची. आनी ही एक संगत आयच्या 3 वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी अशें आयकता, मेल्कीसेदेक अब्राहामा मुखार उंडो आनी वायन घेवन सॅक्रिफीस भेटयता, तर ताका बदली जावन अब्राहाम ताच्या आस्तींतलो दांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिता. म्हणजे थंयसर सॅक्रिफीस भेटयल्लो मेल्कीसेदेकान आनी त्या सॅक्रिफिसांत वांटेले जाल्लो अब्राहाम तांच्या मदें अदल बदल बदलावण घडता. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता कशें अपोस्तलांनी ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो सोम्या मुखार हाडल्यो आनी सोम्यान त्यो बदलून 5000 लोकांक वांटून दिल्यो. आनी ताच्या सांगाताच तांणी 12 दाली उरलेले कुडके तांणी जमो केले. येवकरिस्तांत हेंच घडता. सोमी आपणाकच मोडून आमकां दिता. कशें अपोस्तलांनी उंडो सोम्या मुखार हाडलो, तशें क्रिस्ती लोक, भावार्थी लोक काणिको सोम्या मुखार अर्पिता आनी त्या काणिकांतलो उंडो आनी वायन सोमी आपणाचेंच मांस आनी रगत जावन बदलून आमकां सोमेस्तांक तो वांटून दिता. हो मिस्तेर पयली सान पावलो कोरिंथकारांक बरोवन परगट करता. कशें निमाण्या जेवणार सोम्यान तो उंडो घेतलो आनी तो वायन आशिर्वादीत करून शिसांक वांटून दिलो आपणाचे स्कूड आनी रगत जावन. हो जावन आसा पयलो दाखलो पवित्र पुस्तकांत आमी निमाण्या जेवणा विशीं वाचचो. सुवार्ता बरोवच्या पयलें, सुवार्थेकारांनी सुवार्ता बरोवच्या पयलें सान पावलान कोरिंथकारांक बरोवन निमाण्या जेवणा विशीं पयले फावटी उल्लेख केल्लो आनी हो आज आमी वाचता आनी हांगासरी तें बदलावण आमी पळयता. असलें एक बदलावण हर एका मिसाच्या बलिदानांत तें घडता. जेन्ना याजक उंड्याचेर आनी वायनाचेर देवाचो आशिर्वाद पवित्र आत्म्या मुखांतर मागता, खरेपणी तो उंडो बदलून सोम्याचें मांस जाता, तो वायन बदलून सोम्याचें रगत जाता. आनी हो उंडो आनी वायन आमी स्विकार करता. हो उंडो आनी वायन स्विकार केल्ले आमी फकत
मनीसे वा क्रिस्तांव जावन उरावनाव बगारे क्रिस्ता सारकें जावन बदलावण घेवचें गरजेचें जावन आसा. आमी क्रिस्ता सारकें जावन बदला जाय. क्रिस्ताक आमी स्विकार केलो. क्रिस्त खरेपणी आमचे थंय वस्ती करूंक तो येता. तो खंडीत जावन येता तर आमचे थंय क्रिस्ता सारको मनोभाव त्याग असो सेवेचो मनोभाव रुता करचें भोव गरजेचें जावन आसा. जशें क्रिस्तान आपणाकच मोडलो आनी पेल्याच्या सेवेन आपणाचें जिवीत समर्पिलें तशें आमचें जिवीत पेल्याच्या सेवे पासत इगर्जमेच्या सेवे पासत आमी भेटोवंक आसा. देखून मुगाच्या भाव भयणीनो आमी सर्वांनी एकवटीत मनोभावाचे जावच्याक सेवेच्या स्पिरितान भरलेलीं मनशां जावच्याक तसो एवकारिस्तांत हजर आसो जेजू आमकां निरंतरी ताचो आदार लाभो आनी सेवेच्या स्पिरितान भरलेलीं एकवटाच्या स्पिरितान भरलेलीं मनशां जावच्याक तो आमकां आशिर्वाद दिवं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा सर्व आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जो पवित्रत्म्यावर गर्भे संभवलो ओंकार मध्ये तावन सल्मलो पोन्स प्लातिकाल ताणे कस सुचले ताका कुसार सुटलो तो मेलो आनी ताका केपेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सुटलो सर्व वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बगसाणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप तो आमची मागणी स्विकार करता. ताजेर आमचो संपूर्ण भावार्थांनी बरवसो दवरन सर आमची मागणी सोम्या मुखार आमी आतां भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तांच्या माया मोगाच्या जिविता मुखांत हेरांक क्रिस्त सरसी अडची बळवंत हातेरां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळून देशाच्या तशेंच लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणी सेवा भेटोवंक तांकां उदार मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेस कुटुंबाच्या सांद्यांनी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन एवकारिस्ताचो खरो अर्थ समजून सेवेचो समुदाय बांदून हाडच्याक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांक प्रायस्तांक आनी तांची जतन करच्या समेस्तांक जिणेच्यो सेवड समजूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांतल्या भावा भयणीक तांच्या कामान भद्रती जिणेन संतोष बरी भलायकी आनी कुटुंबाचो फाटीबो फावो जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी जेजू परी उदार मनाचे जावंक आमकांच पेल्याच्या सेवेक समर्पूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कडीभर मौन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक आनी समाजाच्या सर गरजां पासत आमी मागया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. तुजी खुशी जिणेन पाळूंक आदार दी. तुज्या पुता जेजूच्या कुडी रक्ताचो महत्व आमच्या जिणेन समजूंक आमकां गिन्यान दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Bapa kita
सत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका मुंडो बदलून दिताय अद्भुत विजन वायन बदलून दिताय अद्भुत विवन आशीर्वादून मुझे साथे जीवन उम्मीद करून बापा करते पावन वासो वायना कासो बापा दिता तुका बदलून दितून त्रास म्यासो जिवीत लाभय म्हाका मुगाळ भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसले इंसाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी पवित्र विचारदावाक सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळोवन हो एकवट असो आनी शांतीचे कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिता जशें जायत्या कणाचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलेल्या आमो सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायचो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयची आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निर्दिसो आनी आमच्या फायद्यासो ससनाक तो आमचो करो यासक निरंतरी बेडोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमचे सोडवण सोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें बेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही बेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताजी कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वरायलेले ताचे रगत पियोन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय म्हूण सर्गी तुका जय जय म्हूण सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंतितावन अस्तंत पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी
त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Jesu melo, Jesu jiwan salah, Jesu no gyan vitolo. Jesu melo, Jesu jiwan salah, Jesu no gyan vitolo. बापा आमच्या सोडून पासत तुज्या पुतान सोंसलेलें कस संबळण असो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवनपण असो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाल सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका पेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें ससनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मुरयेच्या भगवंत जुजे तुज्या पोतीच्या, तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता. तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं, तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बाबा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी म्हणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारांत वटसुरे तुजे पवित्र सभेक भोंवरतान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवंक ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दीर घेवन मागुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझ्या जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय कित्याक आसवडती पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोणे लपलेली आमी सर्वां सुभागी सुम्या तुजे भितर म्हाका फोवो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली जीवनाची वेळी तुम्ही मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
प्रार्थुया. बापा, ससनाक तुझ्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मै पासान तुझ्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्यास उतरावर सुखाची सुफळकुणा जेजूची अमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. 3 वाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटून घेतलेली आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. आणि सर पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून यान क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुम्यामी वेता की तुझी कथा उपकाराक सुर तुझ्या भुरगां दिता. वाटेक तुझी सोलो मोगाक तुझा रावो संदेश तुजो गाजो आदार म्हाका. घट्टाय सोडून सुरगी काळान वेता सोम्या उर्बे दुष्टान तुका तुझे पाटील मोगाक सरता उर्बे. सोम्यामी वेता की तुझी गाथा उपकाराक सुर तुझ्या भुरगां दिता. वाटेक तुझे सोलो भोगाक तुझा रावो संदेश तुजो गाजो आधार म्हाका. मुखार पुत्रा सोवे अपकारी आशीर्वादी म्हाका. भगवान क्रिस्ताच्या कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.